हे सगळ्यांक आरजी आमी आरजीचे मेंबर्स नाल्यार आमी आरजीक वोट केला नाल्यार आरजीक आमी सपोर्ट करता नाल्यार आरजीक आमी फुडें वोट करतले आरजीक आमी फुडें सपोर्ट करतले जे कोणी आमकां आशिर्वाद दिला जे कोणी आमकां डोनेशन्स दिला जे कोणी आरजी घडोवपाक आनी आरजी ह्या लेवलार व्हरपाक जेंच्यांनी आमकां आधार दिला ते ब्लेसिंग्स जावं ते पयशांनी जावं ना जाल्यार ते ग्रावंड लेवलार काम करून जावं नाल्यार खंयच्याय वेन इन एनी वे इन एनी सेन्स जेंच्यांनी आमकां केला तांकां लागून हो प्रावड मुवमेंट आसा. सो आयज आमी हे अनाउन्समेंट करता तुमच्या फुड्यान की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी ही एक थर्ड लार्जस्ट पार्टी इन गोवा आसा आनी लार्जस्ट रिजनल पार्टी इन गोवा आसा. ती इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियन स्टेट पार्टी म्हणून रेकॉग्नायज केल्ली आसा. जी पार्टी इतले दीस अनरेकॉग्नायज्ड आसली ती पार्टी पयलेच इलेक्शन कंटेस्ट करून आमच्या क्रांतिकारी भाव आनी भयणांच्या खुस्तार आनी ह्या लोकांच्या आशिर्वादान ह्या देवांच्या आशिर्वादान ह्या युनिवर्सल पावराच्या आशिर्वादान 2 दीस पयलीं म्हणजे बोडगेश्वराच्या जात्रे दीस ह्या पार्टेक इलेक्शन कमिशना कडल्यान ईमेल येयलो की आमची जी पार्टी आसा ती स्टेट रेकॉग्नायज पार्टी जाला म्हणून. आतां स्टेट रेकॉग्नायज पार्टी म्हटल्यार ह्या पार्टेक आयज एक स्थान मेळ्ळें आसा एक रिस्पेक्ट मेळ्ळो आसा एक व्हॅल्यू मेळ्ळो. आयज ह्या पार्टीचो व्हॅल्यू वाडलेलो आसा ह्या पार्टीचो रिस्पेक्ट वाडलेलो आसा. ही पार्टी आतां दुसऱ्या स्टेट पॉलिटिकल पार्टींच्या वांगडा पावल्ली आहा. ही पार्टी आतां व्हडली जाल्ली आसा ही पार्टी आतां मॅच्युअर जाल्ली आसा. मातशें बंद करपाक जाय ही पार्टी आतां गोंयचो होप म्हणून आनी स्ट्रॉंग जाल्ली आसा आनी तिका स्ट्रेंथ आनी पावर मेळिल्ली आसा. हांव सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेट करपाक सोदता सगळ्या गोंयकारांक सगळ्या क्रांतिकारी भाव आनी भयणांक आनी आमच्या सगळे जगाच्या फाटीर जितले आमचे वर्ल्डान आमचे गोंयकार आसा तांकां सगळ्यांक आनी तांकां एकूच प्रॉमीस करपाक सोदता की ही पार्टी ह्या फुडें फक्त ग्रो जातली. ही पार्टी तुमकां लागून काम करतली तुमकां लागून रस्त्याचेर झगडटली तुमकां लागून एसेंब्लीन आनी पार्लिमेंटान झगडटली तुमचो आवाज म्हणून एसेंब्लीन आनी पार्लिमेंटान वयतली आवाज काडटली. आनी आतां एक पॉलिटिकल पार्टी जेन्ना जाता तेन्ना पॉलिटिकल पार्टीक तेचें अस्तित्व जाय तेची आयडेंटिटी जाय. 2022 इलेक्शन लढले. इलेक्शनान आमकां खूब मोग मेळलो गोंयकारांचो ज्या मोगान आमकां 10% वोट शेअर गावलो आनी गोंयची आमी तिसरी पार्टी जाली जे हायेस्ट वोट शेअर आसले थर्ड हायेस्ट वोट शेअर. तशेंच फर्स्ट हायेस्ट आमचे रिजनल पार्टी वोट शेअर आसले. आनी तेन्ना खूब जाण हेच्या पयलूय आमकां खूब कितें म्हणटाले की हे कितें येयल्या हे भुरगे कितें करपाक शकता हे बेश्टेच उलयता मात कांय करपाक शकना. बट सगळ्यांक सांगपाक सोदता जेन्ना हे इलेक्शन जालें तेन्ना सगळ्यांची तोंडां बंद जालीं आनी हांव डिक्लेअर करपाक सोदता एक प्रावड मुवमेंट जो आसा गोंयकारांक परत एकदां आमचो सिंबॉल रिजर्व जाल्लो आसा तो म्हणजे फुटबॉल. आनी ह्या फुटबॉल सिंबॉलान आमी हें जें इलेक्शन आसा फुडली जितली इलेक्शन जातली ती इलेक्शन आमी फुटबॉल सिंबॉलाचेर कंटेस्ट करतले. गेले ते इलेक्शनूय आमी फुटबॉल सिंबॉलाचेर कंटेस्ट केल्ले आनी 10% वोट शेअर गावलो. हांव निवडून येयलो. आमकां आयडेंटिटी हो जो फुटबॉल आसा ही रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाची आतां आयडेंटिटी आसा. आमची फुडली अस्तित्व घडोवपाक लागून गोंयकाराचें अस्तित्व जो अस्तित्वाक लागून आमी झुजता गोंयचें अस्तित्व आनी गोंयकारांचें अस्तित्व आनी हें फुडें व्हरपाक लागून हो जो फुटबॉल आसा हो आमकां डायरेक्शन दितलो. हांव मागता सगळ्या गोंयकारां कडेन जेन्ना फुडली आमची इलेक्शनां जातली दर आतां लोकसभा इलेक्शन फुडें ZP इलेक्शन आसतलें परत एसेंब्ली इलेक्शन आसतलें. सो ह्या इलेक्शनाक आमचो गोंयकारांचो तुमी सगळ्यांक खबर आसा ही गोंयकारांची आयडेंटिटी आसा. फुटबॉल म्हटल्यार गोंयकारांची आयडेंटिटी.